Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. पिछले 6 साल से देख रहा हूँ तो यहाँ का मैंने देखा कि जीवन शैली है वो प्रकृति के साथ काफ़ी सामंजस्य में है। लोग नेचर में रहना पसंद करते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट भी करते हैं और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है वो भी नेचर से काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो हमने ये पाया कि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो आर्ट फॉर्म है, ट्रेडिशनल फॉर्म है, तो उसको हम शोकेस करें। तो इस पे हमने अपने लोगों से बात किया कि क्या हम लोग ग्रीन पोलिंग स्टेशन पॉसिबल है। तो हमारे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने चैलेंज लिया और उन्होंने सक्सेसफुली 11 ग्रीन पोलिंग स्टेशन बनाए। राज्यपालान केरळाच्यान मत गोंयांत शिफ्ट केलें. ताळगांव ग्रीन बुथार गोंयचो राज्यपाल आनी ताच्या घरकान्नीन मतदान केलें. एकदम बरो दिसता, सोबीत दिसता. आयज व्हॅलेंटायन डे आहा ते दिसा खातीर एकदम बरो दिसता. कितें दिसता इलेक्शन कमिशनान जें केलां तें सोबिताय हाडटा आनी लोकांक एक मोटिवेट कशें करता येवपाक हांगा आनी वोट घालपाक. असली सोबितकाय वाडोवची आनी लोकांची प्रेरणा जावनी की जितके जास्त जाता तितके वोटींग करचें. So I've come to vote today and the arrangements have been done really well. It was very convenient and easy. Took just 5 minutes. Kudos to everyone who has organized this. Yeah, this is a nice touch. It's nice to take a photo after you have voted. खरेंच आमी जेन्ना भितून मतदान करपाक गेले तेन्ना भितरलें जें वातावरण पळयलें की बरे तरेन भितरलें वातावरण आसा, इको फ्रेंडली आसा, सगळें बरें वेवस्थीत सगळें अरेंज केल्लें आसा. सगळे आमचे जे थंयसर व्हॉलंटियर आहात ते बरे भशेन गायड करता. जे आमचे वोटर्स कोणाक जर कितें मदत जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाचे हे आसा आमचे व्हॉलंटियर्स ते बरे भशेन गायड करता आनी बरें मनाक बरें दिसता की इको फ्रेंडली जो बूथ आहा वोटींग करपाकूय बरी मजा येता आनी बरो हांगा लोकांचो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. कॉन्सेप्ट बरो आसा आनी बायलां खातीर जाल्यार चडूच बरो आसा आनी डिफरंट कितें तरी हे वर्साच्या एनवायरमेंट वेगळे गावले हे बायलां खातीर मोस्ट हे जाले वेगळेशे. ह्या वर्सा फुडल्या वर्सा हे म्हणजे फुडें सुद्दां अशेंच आसचें बायलां खातीर स्पेशलिस्ट. ह्या फावटी म्हणजे केन्ना अशें पळोवंक ना आमी. म्हणजे बरें सारकें अरेंजमेंट बी केला. म्हणजे थंड कशें सारकें लोकांकूय बरें दिसता. लायक वत बी अजिबात ना आनी अशें बरें खंयचे तरी एक्झिबिशनान गेल्ले सारकें कशें फिलींग येता आनी सगळें बरें आसा. सगळें ग्रीन. आय थिंक इट्स बिकॉज ग्रीन झोन त्या खातीर तेंच्यांनी ग्रीन केलां डेकोरेशन. सगळी वेवस्था एक्चुली बरी केल्ली आसा. कळ्ळें तुका. मातशें आतां सांजची मातशी गर्दी वाडल्या कारणान मातसो रावचें पडलें. बरें केल्या फावटी म्हाका दिसता लोक चड वोटींग घेतली भायर आनी तेंच्यांनी बरे भशेन सगळ्यांनी जे BLOs आसता तेंच्यांनी बरें काम केल्लें आसा. कळ्ळें तुका. खूब इनिशिएटीव घेतला तेंच्यांनी. कळ्ळें तुका. आनी तशेंच वोटर्सांकूय एट्रॅक्ट करपाक तेंच्यांनी खुबश्यो कार्यावळी केल्ल्यो आसा.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.